तू रागाच्या त्या परसारात तू असताना तू कितें उलयताय कितें करताय म्हूण तू सुने नाही. तर ह्या रागातावन जावचे वाईट परिणाम कसले. रागातावन खाली पाड वाईट परिणाम मात्र गी या काही बरेपणी आसा गी. क्रिस्तातई भोवमगाच्या भावा आनी भयणी, राग द्वेष फरीपण हे आपल्या आनी पेल्याच्या नासाचे मूळ आनी आरंभ आनी सबारपटी ते अंत्य जावंक पावता. तुमी सबारांनी कालची आनी आयची न्यूज पेपरां पळयल्यान आनी ताचेर फ्रंट पेजीचेरच आमचो कन्नडाचो प्रख्यात सिनेमा नट दर्शन आनी उरल्या ताच्या संगत्यांक जैलांत घाल्लें तुमी आयकलां. आनी हें कशें जालें म्हणलें संक्षिप्त तरान हांव तुमकां विवरितां. रेणुका स्वामी म्हणलो दर्शन असो एकलो अभिमानी, तो चित्रदुर्गाचो. आनी ताका कळ्ळें की दर्शनाक एका चेडवाचेर, पवित्र गौडा म्हणल्या एका चेडवाचेर लग्ना भायर संबंध आसलो. वो अभिमानी जाल्ल्यान हाणें एक वॉट्सॲप ग्रूप केलो आनी ताणें पवित्र गौडाक अशील मेसेजो घाल्यो की वो संबंध तुवें सोडी जाय. तेन्ना त्या चेडवाक राग आयलो. ताणें असो संगाती, दर्शनाचो संगाती पावण म्हणल्याक ताणें ही खबर तिळसिरी. पावणान ताच्या अभिमानीक, दर्शनाच्या अभिमानीक, चित्रदुर्ग आशिल्ल्या दर्शनाच्या अभिमानीक आनी थंय राघवेंद्र म्हणलो एकलो आसलो, थंय अध्यक्ष जावन अभिमानाच्या संघाचो. तांच्या मुखांतर ताणें रेणुका स्वामीक बेंगळूर हाडलें आनी उपरांत ताका एका शेड्डान घालन सकडांनी ताका दनसिलें. बेल्टांनी आनी सिगरेटीन माराक वस्तून ताका दनसिलें आनी त्या उपरांत ताच्या लैंगीक विश्व्यांकी मार जालो आनी अशें तो थंयच मेलो. आनी त्या उपरांत ताचें मोडें वरच्याक 13 लाख दिवन ताचें मोडें कामाक्षी पाळ्ळ्या त्या मोरीन तांणी उडयलें. आनी आज ते जैलाची सरळां मेजून आसात आनी सगळ्यांनी लोक बोबाडटा की दर्शनाक आनी ताच्या संगत्यांक फाशी जायचे म्हणून. कसली नालिसाय. रागान फरीफोण उदेता आनी फरीफोणान उपरांत अंत्य मनशाचें तें नासाकच. ताच्या आतां त्या मनशाच्या नासाक मात न्हय, हांच्या नासाकी कारण जाता. आनी इतलें मात्र न्हय, रेणुका स्वामीची बायल बरल्ली गर्भेस्तीन जावन आसली. मग अशें न्हू हें आमी आयकत आसतना थंय मात्र घडचें न्हय. आज रागान मोसरान फरीफोण घेवचें कितलें आमी आयकत हांव. आनी हाचे तावन कितलीं कुटुंबां छिद्र विचिद्र जातात. तर आयची वाचपां आमकां ह्याच विशयान प्रत्येक जावन आयचें वांजेल आमकां हाचे विशयान आमकां सांगता. तर राग म्हळ्यार कितें. राग म्हळ्यार एक उद्वेग. इट इज ए इमोशन, ए पॅशन. तें कितें करता. जर तर आमचें गिन्यान आसा, इंटलेक्ट, तें आमी सामान्य वेळार आमकां तें बऱ्या तरान चिंतूंक आमकां सकता त्या गिन्यानान. कितें सारकें कितें सूख म्हणल्यार आमकां गोत्त आसा आनी सामान्य वेळार त्या गिन्यानान मुखांतर आमी सारकें विस्तांव आनी सुखितावन आमी पयस सरता. हें नॉर्मल. पूण तुका राग येता आसतना तें इमोशन इतलें स्ट्रॉंग आसा की ह्या तुज्या गिन्यानाच्या वयर दांपाण येता. हे काळोख म्हणले बरी येता. तूं कितें तुका चिंतूंक जायना. तूं रागाच्या त्या परसारात तूं आसतना तूं कितें उलयताय कितें करताय म्हूण तूं सुने नाय. देखून
कितें आमकां भोगता तें आमी करता, कितें आमी चिंता कितें सारकें तें आमी करिना, कितें आमकां भोगता तें आमी करता. म्हूण जाती बरी, म्हूण जाती तशेंच करतात. दे आर रन ऑन इमोशन्स या ऑन फिलिंग्स या देखूनसो आमी म्हूण जाती बरी आमी तेन्ना जाता. देखूनसो अत्याचार करचे, जिवेशी मारचे, जीवघात करचो हे सामान्य वेळार न्हय. बगार इमोशन्स तुज्या गिन्यानाक दांपण हाडटा आसतना हें पुरा करचें. आनी उपरांत आमी सुरसुरता, पूण तितल्यार संबंद तुडटा. तर ह्या रागातावन जावचे वायट परिणाम कसले? पयल्या सुवातेर रागातावन जावचे वायट परिणाम आमचो संबंद तुडटा. कुटुंबांत सबारपटी घोव आनी बायले मदें लढाई जाता, घोवाक राग येता आनी बायलेक 4 थापडां मारता आनी सबारपटी तांचे संबंद तुडटा. सबारपटी बायल घर सोडून कुळारा वेता, मागीर फाटीच येना आनी त्या उपरांत तांणी सांगता जियेल्यार बऱ्या तरान ती जियेनात. सगळें गरज एक कोंड म्हणले बरी जाता. एकामेका उलोवन येना, एकामेका मान आसता. खाली एका दिसाच्या ताणें जर तर राग तिगे कंट्रोल केल्लो जाल्यार हें पुरा जातें ना. सबारपटी बापय रागान पुताक गुजी करता या मारता आनी पूत घर सोडून धांवता. कितलेशे सन्निवेश अशे आसात. ह्या उपरांत पूत तो राग मोतीन दवरून वो व्हड जाताना बापाय मातरो जाताना बापायचेर फारीपण खाण घेवचे सबार दृश्टांत आमी पळयता. रागातावन संबंद तुडता. इतलें मात्र न्हय, त्या उपरांत आमच्या कामाच्या जाग्यार जर तर कामाच्या जाग्यार एकल्या कामागाराक मस्तू काम जालें आनी रात आनी दीस ताका काम आनी त्या उपरांत दोनींक गजी करता, हाका राग येता आनी धनियाक सरसरी तो पाटी उलयता. धनी रागान हाच्या कामांतान हाका काडटा, कित्याक धनियाक तो पाटी उलयलो. कामांतान काडटा आनी हाचें जिवन ताजे उपरांत खंय काम मेळना आनी सगळें कुटांबूच नाश जाता, मार्गार येता. मोगाचें न्हू, अशेंच इतलें मात्र न्हय, संबंद मात तुडता मात्र न्हय, दुसरें जावन आसा रागातावन आमची भलायकी बिगाडटा. केन्ना आमकां राग येता ताजे उपरांत आमी मारता या गुजी करता, कालें उलयता, उपरांत सुरसुरता. संबंद बिगाडलो, संबंद तुटलो कुटुंबांत आनी त्या उपरांत आमी सुरसुरोवन कांय फायदो ना. एक पटी जाल्लें मागीर तें जावन गेलें, आमकां पाटी हाडूंक जायना. ताजे उपरांत टेन्शना दरमान आज मस्तू जाणांक भलायकी बिगाडटा. मोतीक समाधान ना, रातीक न्हीद ना, जेवल्यार तें लागना. अरे अशें आल्सर्स गी, डायबिटीस गी, ब्लड प्रेशर गी पुरा आराम जाता आनी आमकां आमचें भलायकी बिगाडटा. आनी निमाणें सांगचें तर रागांत निर्धार घेवंक आमकां कश्ट. कित्याक म्हळ्यार आमचें गिन्यानाचेर दांपण येता. देखून आमी रागान केदाळास आसतना ड्रायव्ह करून वचो. ड्रायव्ह केल्यार कोणाकी म्हणी तूं आपटताय या एक्सिडेंटा करताय, कित्याक म्हळ्यार तूं सारक्या स्थितीर तूं नाय. देखून सो राग आमी कंट्रोल करी जाय. तुमी विचारूंक पुरो, रागातावन खाली पाड वायट परिणाम मात्र गी या कांय बरेंपणी आसा गी. पूण बरें आसा, बरो राग, कंट्रोल्ड एंगर, बरो राग आसा. तो पयलो जावन आसा नितीचो राग. हाचे तर बरे परिणामी आसात. नितीचो राग, जेजूक तेंपलांत राग आयिल्लो. कित्याक तेंपलांत राग आयिल्लो? कित्याक त्या वेपारिस्तांनी देवाचें मागण्याचें घर तांणी वेपाराचें केंद्र केल्लें. देखून ताका तो नितीचो राग. देखून तो चाबूक विणटा आनी सकाळांकी भायर धांवडायता. हो नितीचो राग. उपरांत जेजूक आमी पळयता, इतले जण पातकी आनी पुरो आयिल्ले, कोणाय ताका राग येवंक ना. सकाळांकी ताणें आर आयलें, पोटलून धरलें, पूण ताका राग येयलो. थंय देवाचें घर अनितीचें घर गेल्ल्या वेळार, वेपारिस्ताचें तें केंद्र केल्ल्या वेळार ताका राग येयलो. हो नितीचो राग. नितीचो राग केदाळाय बरो. एक दोन उदाहरणां तुमकां दिवचीं जाल्यार,
या आमच्या आमी खावच्या मिठाचेर तांणी ब्रिटिशांनी टॅक्स केल्ल्या वेळार महात्मा गांधीजीक राग आयलो देखून ताणें दंडी सत्याग्रह ताणें आरंभ केल्ले. उप्पिना सत्याग्रह तुमी वाचलां. तशेंच वर्णभेद विरोध हांगा सावथ आफ्रिकांत गोरे आनी काळ्यांक कश्टिल्ल्या वेळार नेल्सन मंडेलाक राग आयिल्लो देखून तो कामार बांदून तांचे विरोध रावलो. 25 वर्सां तो जेलांत कुसलो. जाल्यार उपरांत आज सावथ आफ्रिकाक ताचे वरवीं स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी तो महात्मा गांधीजी बरी तो सावथ आफ्रिकाचो बापूय जालो. तशेंच आमी समतोलनांत राग आमी दवरल्यार ते राग बरो. सबारपटी भुरगीं मस्तूपराळी करतात. कितें सांगल्यार आयकणात डॅडीक राग येता. राग येयल्या उपरांत भुरग्यांक तक्षणां कळटा, संदेश तांकां मेळटा, ती ओगीत रावतात. तशेंच एका फॅक्टरींत मॅनेजराक कामगारा विरोध राग आयल्यार तांकां कळटा तिका मॅनेजरा राग येयला देखून आमी बरें करून काम करी जाय, तांकांय संदेश मेळटा. वो बरें असो राग देखून बरो राग केदींच वायट न्हय. या क्लासींत टिचरीक राग आयल्यार भुरग्यांक तक्षणां कळटा टिचरीक राग आयला देखून आमी ओगेच रावूंक जाय, बरें करून शिका जाय म्हणून. देखून हे पुरा रागाचे बरे गूण जावन आसात. तर आमी राग येतना कितें करी जाय मोगाचें न्हू. पयलें राग आयला म्हणून वळखा जाय. तेंगेले कश्ट राग आयला म्हणून वळखा जाय. थोडे म्हणटात हाताची बोटां आमी मेजी जाय आनी ते परत जावचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार तुका राग येता आसतना तूं आनेका संवसारांत आसाय. म्हळ्यार थोडे नाका राग म्हणटात, थोडे खेदाळाय ताका रागिश्ट म्हणटात. असले मनीस आसात तांकां कश्ट हें देखून आमी नियंत्रण राग आयला म्हणून म्हाका राग येता म्हणून हांवें पयलें वळखा जाय. आनी उपरांत रागाचेर हांवें केदींच उलोवंक नजो या ताचे वयर हांवें त्या वेळार हांवें केदींच उलोवंक नजो आनी तशेंच हांवें कितेंच करूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार सबारपटी राग आयल्यार कितें उलयता आनी कितें करता म्हूण आमीच नेनाव. उपरांत आमी सुरसुरता. सुरसुरोवन फायदो ना. ताचे पयलें हे संबंद आनी परत तुटोवन जाता. देखून तुका राग येता म्हणून तूं ओपवण घे. दुसरें कोणायचे विरोध कितें आसा जाल्यार जेजुजाच्या वांजेलान सांगता तूं राजी जा. राजे बोक्सांनी ताका बोक्षी आनी राजी जा. हें भोव गरजेचें. आनी तिसऱ्यान हे आमी राग एक पंथ आवण म्हणून स्विकार करी जाय. राग मनशाक थोडे पटी तिके बरो. कित्याक म्हळ्यार राग आयल्यार आमी एक पंथ आवण स्विकार करता, एक चॅलेंज इन लायफ. हांवें बरो जाय जाय, बरें कुटाम बांदी जाय, बरें शिका जाय, बरें काम हांवें म्हाका मेळा जाय, अशें आमी पंथ आवण जावन आमी स्विकार केल्यार खंडी जावन राग बरो. देखून मोगाच्या भावणो आनी भयणीनो, आमकां सबारांक राग येता पूण राग आमच्या नियंत्रणाचेर आसूं दी. केन्ना नियंत्रणाचेर आसा आनी तो राग बऱ्या वस्तूंक आमी गळसिताव जेजू बरी तेन्ना तो बरो राग ते आमकां बरेंपण करता आनी हेरांकी बरेंपण करता. तर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया रागाचेर आमी केदींच उलोवचें न्हय बगा आनी कितें काम करचें न्हय. बगार कोणाय विरोध कितें आसल्यार आमी बोगसूंचें आनी ताचे लागीं राजी जावचें. तेन्ना देवाच्या बोगसण्याकी आमी पात्र जातले. हांव आमेन.